प्रिदेच्या बाबा भयणीनो, देवाच्या मोगान तो लासलो आनी ह्याच पासत भाग्योंत इनासाच्या सांगण्या पोरमोणे कित्याक उपकात्ता आख्खो संवसार जोडीत पूण ओत्मो इबाड करीत ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां ताच्या काळजाक लागलीं आनी ताची नवसोडणी जाली. जिवीत बदल्लें. तो क्रीत भाशेन दुसरे नदरेन हो संवसार पळोवंक लागलो. ही नदर म्हणल्यार आमी बरवशान जियोंक आनी ही संवसारी यात्रा बरी करूंक आनी वेता थंयसर बरें करीत वचोंक. आनी हेंच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या जिवितान केलें. वेता थंयसर बरें उतर दिलें. वेता थंयसर बरी शिकवण दिली. वेता थंयसर मनशा कुळाक बरेंपण ताणें शिंपडायलें. आनी हेंच आयचीं वाचपां किरीत भाशेन आमकां उगडास कोत्तात आनी आमकां फायद्याचीं जातात. पयले वाचपांत किरीत भाशेन आमी आयकलां जेरमियस प्रवाद्याक देव विंचून काडटा. तो एक सादो मनीस आसलो. हेच भाशेन बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक देवान किरीत भाशेन विंचून काडल्यांत, आकारल्यांत आनी ह्या संवसारांत पाठयल्यांत आनी आमी सगलीं हे यात्रेंत आमी आसांव. तर ही यात्रा कोत्ता आसतना देवाची खुशी आमच्या जिवितान आमी करूंक सदांच आमी देवांत एके भाशेन एंकर्ड आसूंक, कनेक्टेड आसूंक आनी ह्या बरवशान ह्या संवसारांत आमी जियोंक.